करपाक आयला पूण हांवें पळयलां की हेच लोक मिडियान आनी सोशल मिडियान खूब उलयतात, खूब गोष्टी स्प्रेड करतात। हांवें तर बीजेपीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर पोस्टर पळयला की जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता ते खंय भटी मारतात। दयार तळयेच्या देगेर हो प्रोजेक्ट नाच म्हणटा, हे खरें? तुम्ही भटी मारतात का ते भटी मारतात? आणि एकट्या मंत्र्याचो हांवें इंटरव्यू पळयलो। तो मंत्री कोण? रोहन खंवटे। त्या इंटरव्यूआन तो कितें कितें उलयला, पूण एक गोष्ट जी उलयला न्ही ती म्हाका खरें खात्री जायना तो खरें उलयलो काय ना। कित्याक तो म्हणूंक लागलो तो तयार लेख जो आसा पळय न्ही तो कोण वापरता काय ना आपल्याक खबर ना म्हणटा तो। कोण वापरता काय ना तुम्ही चिंता ना तुम्ही ताची मानसिकता मातशी पळयात। तो कसो चिंतता तो हे जर तळे कोण वापरिना हे तळे माझे म्हणटा तो, ते काबार करपाचे। ह्या सरकाराचो हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। हांका कोण तळे वापरिना अशें दिसता ते काबार करया म्हणटा, हांका रानान कोण वापरिना अशें दिसता हे रान कापून उडया म्हणटा, हांगा दोंगर कोण वापरिना म्हणटा हो कापून उडया म्हणटा। हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। हो सरकार आज गोंयकारा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा, आमच्या पर्यावरणा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा। सो हांव सगळ्यांक आनी एकदां मागता की तुम्ही हो जो लढो घेतला तो कायम दवरचो। आम्ही आरांबोल पळयलो, लोक रस्त्यार देंवले तेन्ना दुसऱ्या दिसा जे कन्वर्शनाचे परमिशन दिल्ले ते फाटीं घेतले। जे करमळे लोक जे रस्त्यार देंवले ते मेगा प्रोजेक्टाचो परमिशन ताचेर स्टे ऑर्डर हाडली। सो ह्या प्रोजेक्टाचेर कित्याक तुमकां 15 दीस वतान दवरला ताणी, कित्याक? म्हाका ते आसा। आनी म्हाका आनी एक दिसता की हो जो युनिटी मॉल आसा न्ही ते म्हणटात की हो मोदीजीन धाडला म्हणून। हे म्हाका दिसता मोदीजीक भियेल्या। हय ते म्हणटा की ना सो हांव कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा तुमी म्हणटा न्ही की युनिटी मॉल बरो, गोंयकारांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जागो आसतलो, तुमी युनिटी मॉल घालात पूण साखळे घालात सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, परवरी घालात रोहन खंवटेच्या तयार लेखाच्या देगेर घालपाचें ना, सारकें काय ना? तो परत एकदा हांव तुमच्या समोर मुखेलमंत्री कडेन मागता, पयरूच ताणें एक स्टेटमेंट केलो 5 वर्सांनंतर हांवें पयल्यांदा तोंडांच्यान हाची ती उतरां आयकली। ताणें म्हळें लोकांक जाय ते आमी करतले म्हणून। तुमी आयकलां हें? पयर फेर्दिन रेबेलोच्या लोक सगळे आयकून पणजे व्हडली सभा जाली, त्या सभाक भिवन तो म्हणूंक लागलो ना ना आमी लोक जाय ते करतले। तुमी लोक न्ही, ते कित्याक आयकना तो? सो हांव मागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुज्या सरकाराक 1 वर्स उरलां, कितें तरी बरें करून वच जाल्यार लोक तुका सामके वायट तरेन याद दवरतले। देव बरें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।